नमस्कार योकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर। पंचायती झेडपीची साठी उधारीत सरकार उदार। मिठाचो इशू कॉम्प्लेक्स आटयो कपलार। झेडपीक सपाटून मार जाणटेले ब्रिगेडीचेर बेजार। नेहरून केले ते सर्त दक्षिणी गोयचे दावे प्रचार। शेतकारांची फाटाफूट सुप्रीम मध्यस्थीक तयार। मांडवीत दाटला तेच मोपाच्या माथ्यार। मुक्तिवर्स साठीचे हवेत विजय वर्स तयार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पंचायती झेडपीची खर्च मर्यादा भत्ते वाढले। मुक्तिवर्स सेलिब्रेशनात उदरगतीचेरय खर्च। स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम रोखडीच पालिका वाठारांनी सरकार म्हणतात थांबणार जायच। कर्नाटकात गोरवां हत्तेबंदी जाल्यार गोरवां मांस हाडूंक मेळचेना। बीफ ट्रेडरांक हुस्को। सरकारान कर्नाटका कडेन उलोवचे ना जाल्यार खंय मीठ कॉम्प्लेक्स परत चालू करचे। डेल्टीन कसिनो चलोवपी डेल्टा कॉर्पोरेशनाचे धारगळ पेडणे इंटिग्रेटेड रिसॉर्ट। आयपीबीचो तत्वता बावटो। एकाच सुवातेर इलेक्ट्रॉनिक कसिनो हॉटेल वॉटर पार्क मल्टीप्लेक्स। झेडपी काँग्रेसीक मार। फुडारी जबाबदार। ज्येष्ठांक केले बायपास। खलप म्हणटा पार्टीची जाय मुळा सावन वयर मेरेन पुनर्रचना। खलप सार्दिनान खापर फोडले जीपीसीसीच्या माथ्यार। शेतकारांच्या आंदोलनात फूट। भारतीय किसान युनियन सल्लेफाटी। रस्त्यावेल्या आंदोलना आड याचिका। कोर्ट म्हणटा सरकार शेतकारांची समिती नेमात। उसकारांकय सरकाराची थाका। सरकार मुक्तीसाठीच्या सुवाळ्याक पेटलो। 70 सांग्यासावन बार्देश मेरेन उदकाक हाल। नळ सुके बिलां टायमार। मंत्री म्हणटा उदक खंय वता ताची खंय करतलो चौकशी। नेहरूक लागून गोंय मुक्तीक कळाव जालो हो भ्रामक प्रचार। असले अपप्रचारा आड राष्ट्रपतीन अधिकार वापरचो। दक्षिणायन म्हणटा नेहरू अहिंसा सत्याग्रही तत्वांचो। गोवा डेरीचो मिल्क सप्लाय आडकलो। काणकोण वेर्णा पणजी दिवचले दूध ना। ट्रान्सपोर्टरांचो संप। रेटीचें कोफुसांव। 17 लाखाचें दूध पेड्ड्यात। स्टाफाचींच रॅकेटां। 2 जाण सस्पेंड। आणि भारत पाकिस्तान 1971च्या युद्धाच्या 50व्या वर्सपुर्तीक पुराय देश मनयता विजय दीस। दिल्ली हुतात्म्याक आर्गां। प्रधानमंत्र्यान पेटयली स्वर्णीम विजय वर्स मशाल। सरकारान पंचायती आनी झेडपीची खर्च मर्यादा भत्ते वाडयले। स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम नव्यो झेडपी आनी थोडे दिसांनी पालिका वाठारांनी चालीक लागतली। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत पंचायत मंत्री आनी मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयले। गोंयांत सगळ्याक अजून 24 वरां सारकी लायट मेळना। सोलर प्लांटाकय जाय तसो प्रतिसाद ना। म्हूण खंय तमनार पावर लायन जाय। जानेराच्या 25काक 5 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन जातले। Because the amount specified in the said schedule is found to be insufficient in view of increasing cost index, therefore it has been proposed to increase the limit of expenditure to be incurred by village panchayat, Zilla panchayat, and revise केला ते हे भाशेन आसा। Just to give you few example, payment of rent for occupation of building, furniture आमी increase केला, purchase of 2-wheeler increase केला, stationery आमी increase केला, even for holding meeting where it was only 500 rupees for village panchayat, we have made it 3000 rupees. For Zilla it was 5000, it has been made 10000. Stationery purchase करपा Zilla पंचायती 75,000 मेळटाले, आता तांकां 2 lakhs मेळटाले। आमचे पंचायत बॉडी 50,000 मेळटाले, आता तांकां 1,50,000 मेळटाले। So everywhere we have increased, even for standing committee. तुम्ही जाणा labor per day, there are so many things, but I am telling you the important thing. Labor per day was only 500 per day. In fact पहिले 350 आसले, हालीच आमी 500 केले। पण सगळे सरपंचाची कंप्लेन आसले आज 500 लेबर मेळना। सो हे आमी 800 रुपीज
केल्ले आसा. तांच्यो एक्झिस्टींग पावर्स आनी जो स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट म्हटला पळय न्ही रे, आमकां जर ग्रामीण भागात आनीक डेव्हलपमेंट करपाक मेळटली जाल्यार तांकां कितें पावर दिवपाचो, तेज्यो पंचायत मिनिस्टर्स आनी हांव विचार करून शेवटी कशें आहा, जाचे कडेन पावर आसा पळय न्ही ते पावरूय यूज करिना, बरोबर काय न्ही. जांच्या कडेन त्या खातीर तांकां ह्या कन्सेप्टान इनकॉर्पोरेट करून गोंय स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपाक तांकां आनीक पावर्स दिल्यो वयतल्यो. रॉ वॉटर पंपींग स्टेशन एट मुर्डीवाडा, इम्प्रुवमेंट एट शितोळे टँक एट सावयवेरें फॉर द इरिगेशन एंड वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट for the drinking water supply to the village panchayat Savayvere and Keri, including the neighboring villages Prior constituency in Fonda taluka. Tamnar project म्हणजेच 400 kV line जी कर्नाटकांतल्यान गोंयान येता, गोंयान 24/7 लायट मेळना. आतां ती 24/7 आनी हे आत्ताची परिस्थिती आसा, आमकां इंडस्ट्रियलिस्टांकूय लायट दिवची पडटा. आमी त्या खातीर सोलार प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही रे, तो इम्प्लिमेंट करपाचो ठरयलो. कितल्या जाणांनी घेतली? फक्त 29 जाणांनी सोलार प्रोजेक्टा खातीर एप्लिकेशन दिली आनी सोलार प्रोजेक्ट घेतलो. ती टमनार प्रोजेक्ट जो आसा, हो टमनार प्रोजेक्ट ही गोंयची गरज आसा आनी त्या खातीर भितरले फक्त 6 पोल जे आसा हे अभयारण्यान येता आनी जो थंयसलो स्टेशन आसा हो अभयारण्यान जायना, त्यांनी प्रायवेट लँडाचेर जाता. प्रायवेट प्रॉपर्टी घेवन तो स्टेशन बांदता थंयसर. मोल्या कुळ्या ह्या सगळ्या भागांनी वयल्यान सांगला जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट करात, कारण आमच्या लायटीची आमकां गरज आसा. समनिंग ऑफ द एसेंब्ली, 1 वीक एसेंब्ली समन केल्ली आसा, वीच इज फ्रॉम द 25th ऑफ जानेवारी. 1 वीक दवरता न्ही रे आमी. बजेट सेशन परत जातलें मरे रोखडें. ना ना ना, जानेवारीन कित्याक कांयच भियोनाका, भिवपाची गरज ना. बजेट सेशन जातलें. अरे बजेट सेशन खूब व्हडलें घेवया. कर्नाटकांत गोरवां हत्या बंदी बिल पास जाल्यार गोंयांत गोरवां मांस हाडूंक मेळचें ना म्हूण बीफ ट्रेडरांक हुस्को. आदींच गो हत्या बंदी कायदो आसतना हो नवो कायदो आनी कित्याक काय म्हूण प्रस्न. दक्षिणचो खासदार सार्दीन म्हणटा लोकांच्या पोटार पांय दिवचो न्ही. गोंय सरकारान कर्नाटका कडेन उलोवन खंय उपाय काडचो, नाजाल्यार खंय मीट कॉम्प्लेक्स तरी चालू करचें. आणि सीएमान एश्युरन्स दिला की आपण कर्नाटक गव्हर्मेंटा कडेन उलयता. लॉ ऑलरेडी इम्प्लिमेंट आसा आनी तितून कितें बरयलां की काव स्लॉटर ना, काव स्लॉटरचे परमीट ना तुका. ते लॉ प्रमाणे आमी आमचो धंदो चालू दवरला आज पर्यंत आनी आमी मागता की तो लॉ आसतना हो दुसरो एंटी काव लॉ हाडून आमचेर एक घात घातल्या भाशेन केला. तर हो लॉ येत जाल्यार फाल्यां मागीर हिंगा आमकां गोंयान बैली हाडपाक मेळचें ना आनी मासूय येवचें ना. नाजाल्यार जाता तितले बेगीन गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सुद्दां स्टार्ट करपाक जाता तेंच्यांनी. क्रिसमस आहा, आमचे मेन टायम आतां हे कोरोना व्हायरसा लागून आमी 4 महिने पयलीं बंद आसले. आतां हे पोत्तून मेन टायमार आतां तुमी बंद केल्यार बील जायसर इतली तरी मागणी आहा की आमकां एलाव करचें. हे 2 महिने लागत ना 3 महिने लागत टील द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन एटलिस्ट. लोकांक तांकां एरमा सावपाक तेन्ना हांव चीफ मिनिस्टराक उलो मारता, मीट युअर काउंटर पार्ट इन कर्नाटका, ट्राय टू कन्विन्स हिम. नाजाल्यार आमची आबातोवार सुरू करूयात. लोकांक बिफाची गरज, लोकांचे पोटाचेर पांयोन दिनाका. मुख्यमंत्री म्हणटा बीफवाले मेळोन गेल्यात, फुडें कशें कितें ते पळयता. बीफ वाले म्हाका काल मेळून गेल्या. काल तेंच्यांनी म्हाका कन्सर्न जो आहा तेंचो म्हाका सांगला. हांवें आज आमच्या डायरेक्टर ऑफ वेटरनरीक आफयला. ओके, कर्नाटकान कितें तरी बॅन केलाय तेंचें म्हणणें आसा, हांव पळयतां. डेल्टीन कसिनो चलोवपी डेल्टा कॉर्पोरेशनाचें धारगळ पेडण्यां कसिनो आशिल्लें इंटिग्रेटेड रेसॉर्ट येता. IPBचो प्रकल्पाक तत्वता बावटो. हे सुवातेर एकाच जाग्यार इलेक्ट्रॉनिक कसिनो, हॉटेल, वॉटर पार्क, मल्टीप्लेक्स, कन्व्हेन्शन सेंटर, रिटेल शॉपिंग सारकेल्यो सुविधा आसतल्यो. पर्यटन प्रकल्पा सकयल ही मान्यताय. प्रकल्प मोपा विमानतळा लागसार. पेडण्यां कसिनो प्रकल्प येता. डेल्टिनाक गोंयान आनी एक जमनीवेलो कसिनो घालपाक सरकारान तत्वता मान्यताय दिल्या. हो कसिनो पेडणे तालुक्यान येतलो. फाटल्या गोवा प्रमोशन बोर्डाच्या बसकेन सरकारान ताका बावटो दाखयला. पेडण्यां कसिनो येता तो डेल्टिनाचो 5वो कसिनो. इंटेग्रेटेड रिसॉर्ट म्हूण गोवा प्रमोशन बोर्डाची ताका मान्यताय मेळ्ळ्या.
ह्या प्रकल्पा भितर कसिनो, हॉटेल, वॉटर पार्क, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, कन्व्हेन्शन सेंटर आनी शॉपिंग सुवाती आसतल्यो. भुरग्यां खातीर मनोरंजनाचे जागे आनी बँक्वेट हॉल आसतले. पर्यटन प्रकल्प म्हूण गोवा IPPची प्रकल्पाक मान्यताय मेळ्ळा. मोपा विमानतळा लागसरूच हो प्रकल्प येता. ह्या रेड कॅटेगरी प्रकल्पान 3800 जाणांक नोकऱ्यो तयार जातल्यो. हो रिसॉर्ट प्रकल्प रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री प्रकल्पान 3.715 चौखण मिटर म्हणजे 91 एकर जागेन प्रकल्प जातलो. जमनी नॅचरल कवर, ऑर्चर्ड, इरिगेशन आनी कल्टिवेबल आसा. 1778 कोटी रुपयाची गुंतवणूक ह्या प्रकल्पान जातली. 3736 गोंयकारांक आनी 100 भायल्या लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो. डेल्टा कॉर्पोरेशनाचे डेल्टिनाच्या नांवान 3 ऑफशोर कसिनो आनी 1 ऑनशोर कसिनो गोंयांत चलतात. गोंयांत सगळ्यांत चड कसिनो चलोवपी डेल्टा कॉर्पोरेशन कंपनी. त्या भायर तांचे सिक्कीम आनी नेपाळानूय कसिनो चलतात. मोपा विमानतळाक लागून ह्या कसिनो प्रकल्पाक वेगळें म्हत्व आयला. मान्यताय मेळ्ळी ही खबर भायर सरताच डेल्टा कॉर्पोरेशनाचे शेअर 300% वाडले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. झेडपीक मार खालो ताका प्रदेश काँग्रेस फुडारी जबाबदार म्हूण दक्षिणेचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान थळावे लिडरशिपीच्या माथ्यार खापर फोडलें. काँग्रेसीची झेडपीक दश जाल्या ताका खंय पुराय जबाबदार प्रदेश काँग्रेस फुडारी. निर्णय घेतना ज्येश्ठ फुडाऱ्यांक विस्वासांत घेतले ना. खलप म्हणटा पार्टींत मुळा सावन वयर मेरेन फेर रचना जाय. काँग्रेस पार्टी फेल जाली की त्या लिडरशीप हांव ब्लेम करता इन डिसिजन केल्लें ती. That's why I said the novices, political novices have decided of late without taking seniors into consideration. So we would have given our opinion. I don't say my only opinion is right, no. But we are seniors like me, others are there. So every decision counts. गोंयांत पार्टीची वयर सावन सकयल मेरेन पुनर्रचणूक जाय. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी रमाकांत खलप उलयता. कोणा एका व्यक्तीला दोष देऊन काम भागणार नाही. संपूर्ण पक्षच गलितगात्र झाला आहे असं मला दिसतं चित्र. थोडक्यात मला असं म्हणायचं आहे की संपूर्णरित्या पक्ष वरपासून खालपर्यंत असं काही ढवळून निघालं पाहिजे. त्याची पुनर्रचना सर्व थरावर झाली पाहिजे. अगदी बूथ लेवलवरती कमिट्या स्थापन झाल्या पाहिजेत. इतल्या मजगती चर्चिल NCPच्या झेडपीक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो म्हूण बोबाळ. फोटो व्हायरल जाल्ल्यान चर्चिलाचेर दुबाव. चर्चिल म्हणटा ती खंय ताची कर्टिसी विजीट. कोणाक चर्चिल पार्टे आड काम करता कशें दिसता जाल्यार खंय चर्चिलाक पार्टेंतल्यान काडचो. तेन्ना एक चर्चिल आले माव सोजमता गोंया एडमिनिस्ट्रेटर आहा, गोंयचो CM आहा. हांवें वानिया जेन्ना मुगेले कॅन्डिडेट निवडून येयले हांवें सेलावली लोकां कडेन विचारले, चडशा लोकां कडेन विचारले, कोली लोकां कडेन विचारले, तो येयलो आहाय सगळे. बाबा ऐसे आहा ताणें उतर दिलां काम करपाक. आमी एक कटसी कॉल हांव वचोन दिता CMाक आनी काय दो आनी CMान बोर्ड मारलो फाटल्यान तो पळया दिवस ऑल कॅन्डिडेट वेलकम म्हणून. एक ताका कटसी कॉल CM हाल्या म्हाका जर कितें काम करपा जाय जाल्यार वान्या हाल्या म्हणजे सांगपाक बायना तुवें एक काम आहा CM एक काम कर म्हणून. इतल्या कामाक वी नॉट गोन टू जॉयन नेवर गोइंग टू जॉयन विथ आसा BJP. आमच्या लिडराक शरद पवाराक आनी आमचे जनरल सेक्रेटरी लिडर प्रफुल्ल पाटीलाक सांगलेले ताका फूल पावर दी. कोणूय तरी प्रॉब्लेम करता पार्टीचे कितें जाता ताका बारडोय म्हणटा. हांव मागोता जेल बार दिसत जाल्यार आमी तरी एका BJP को आहाय जाल्यार आमकां बारडोयचे मागोता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. शेतकारांच्या आंदोलनात फूट. भारतीय किसान युनियन फाटीं सरले. आंदोलना आड सुप्रीम कोर्टांत घाल्ले याचिकेचेर शेतकार संघटनांत नोटीस गेल्या. प्रस्न मेकळेपणान चर्चेन सुटूंक जाय. सरकार शेतकारांची समिती नेमची म्हूण कोर्टान सुचयलां. इतले मजगती सरकारान 60 लाख टन साखरेचे निर्यातीचो निर्णय घेतला. 3.5 कोटी सबसिडी आनी 18,000 कोटीची निर्गत येणावळ थेट उसकारांच्या अकाउंटांत वतली. गोंयची संस्कृती काबार करपी अन्याय करपी पोर्तुगीजांक धांवडावंक नेहरूची मोठी भूमिका.
नेहरूक लागून गोंय मुक्तीक कळाव जालो म्हूण भ्रामक प्रचार करचो न्ही म्हूण दक्षिणायनाची मागणी. असल्या अपप्रचारा आड राष्ट्रपतीन खंय अधिकार वापरचे. नेहरून पोर्तुगीजांची कोसुलात बंद केली, इकॉनॉमिक ब्लॉकेड केली. नेहरू हो खंय गांधीजीचे अहिंसा आनी सत्याग्रहाचे शस्त्र वापरपी. तेन्ना ही 14 वर्सां कित्याक गेली की आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर गोंयचे मुक्तीक एक योग्य वातावरण निर्माण करपाक जाय आशिल्लें तें नेहरून केलें. दुसरें अशें आशिल्लें की महात्मा गांधीच्या शांतिकाय आनी अहिंसा ह्या मार्गान गोंय स्वतंत्र जाता काय ना हें नेहरूक पळोवपाचें आशिल्लें. त्या खातीर गोंयचे स्वातंत्र्य फुडाऱ्याक ताणें खूब पाठिंबो दिलो, सहाय्य केलें. नेरून एक म्हणजे इंडियेची कॉन्सुलेट जी गोंयांत तर आशिल्ली दॅट वॉज शट डावन. ओके, अँड ही टोल्ड पोर्तुगीज टू विड्रॉ देअर कॉन्सुलेट्स फ्रॉम बॉम्बे, दिल्ली अँड मद्रास. करेक्ट. नेहरू वॉज दॅट एडमंट, दॅट एग्रेसिव्ह, कम्प्लिटली एग्रेसिव्ह. सो त्योही गजाली केली ताणें इकॉनॉमीक ब्लॉकेडी बरोबर. सो मेनी थिंग्स वर डन. वॉट एवर ही कूड डू ही हॅड डन. नेहरूक लागून मुक्ततेक गोंय मुक्त जावपाक कळाव लागलो हें सत्य न्ही. आमचे राष्ट्रपती गोंया येवपाचे आसात. दक्षिणायन अभियानान तांकां एक पत्र बरयलां. राजकीय हेतून गोंय मुक्तीच्या पवित्र वर्सा तरी जावची न्ही आनी ह्या खातीर तांणी आपल्या अधिकारान जी पावलां करपा जाय ते उखलची आनी तांकां समज दिवपा जाय तांकां ती दिवची अशी आमची तांकां विनंती आसा. गोंयभर उदकाक हाल, सरकार मुक्तीसाठीचे सुवाळे करता. सांग्यार, सत्तरी, बार्देसा सारकेल्या पर्यटन नगरी वाठारांनी उदकाक मारामारी. नळ सुके मात PWDची बिलां वेळचे वेळार घरा. लोक विटून निमाणे PWDत. सत्तरी, म्हापशें, पर्वरेचो लोक उदक ना म्हूण आत्रे पयऱ्यान मोर्चा घेवन PWDचेर. मंत्री खंय उदक खंय वता ताची चवकशी करतलो. आज भारत गोवा स्वतंत्र जाल्या पासून अजून आमकां उदकाचो एक थेंबूय येवना. म्हाका खबर ना हे आमचे आमदार कितें करता ते मिनिस्टर जावन चीफ मिनिस्टर बी जावन गेले हे जावन त्यांच्या घरा कडेन व्हडले व्हडले कॅनल पावल्ले आसा पूण आमकां येद्या बोटा येदो एक नळ दिवं शकना. ते बिलकार येता, अरे उदक नळा उदी ना ना तुमी ऑफिसा येवन सांगो जाय अशें करता. ऑफिसा येवन सांगो जाय अशें म्हणटा. चलो लागता, बिल बरयता, चौकेर उडयता, चलो लागता. येता म्हण आमकां उदक मेळटा थंय. ते म्हण आमकां कितक्यान 3-4 उदक येता. त्या टायमार आमकां उठोन आमकां उदक घेवचें पडटा. तेन्ना एकदां ते टँकर येवन गेली जाल्यार परत आमकां उदक रिटर्न मेळना. कितल्या वर्साचें बिल आहे? हे आतां बिल कमीत 5-6 वर्सांचें तरी आसतलें. हांवें बिल फारीकूच करूं ना. जेन्ना म्हाका उदक येतालें न्हू तेन्ना हांवें फारीक केलें. आनी जेन्ना पावसान आमकां उदक येता तेन्ना 1-2 म्हयने येता. जेन्ना चवथ जाली काय रोखडें उदक बंद जाता. तें उदक खंय वयता तें आमकां कांय कळना. आनी आतां सायक खंयचो नवो येयला तेका एकट्या जाता आयज म्हणटा पयले चला पडचे ना तुमी सगळे लोक जमून चला अशें म्हाका तिणें सांगलें. हांवें म्हणलें कितें तूं म्हटल्यार येवंक नाका बिलां घेवन आमकां त्या सायबाक दी बिलां आमची सगळीं हें ताका सांगलां लास्टाक. आमकां डावट आसा कोण तरी हें पाणी चोरता तेन्ना हे पाणीची सामकी चवकशी हेंच्यांनी करची, खात्यान चवकशी करची. आनी आमकां तर एक तर तेंच्यांनी चॅकींग करचें पायपलायन, नाजाल्यार चॅकींग जर करिना जाल्यार आमकां दुसरी लायन घालून दिवची. सत्तरी, म्हापशें, पर्वरचो लोक उदक ना म्हूण आत्र्या पयऱ्यान मोर्चा घेवन PWDर वता. उदक खंय आहा तें दाखोवचें सीएमान येवचें. आनी जेन्ना आमी सांगलें आमचो आमदार जाल्यार सगळो न्हिदलेलो आहा, ताका कितें उलयलें ताका आयकूंकूच येना, वेरो कुड्डो जाल्लो आहा तो. आमी जेन्ना प्रेस काडली तेन्ना तो हेचेर गेलो, थंयसर सीएमा कडेन मिटींग घेतली आनी दुसरें सांगा आयज न्हिदलो तो. डिपार्टमेंट इज नॉन फंक्शनिंग. कित्याक डिपार्टमेंट घराघरांनी वचून सध्या डिस्कनेक्शन ऑफ वॉटर करपाक लागल्या, सेंग बिल पे केल्लें ना. कोवीड टायम्स उदक येना, वारें सोडटा आनी हेवटेन बिलां धाडटा आनी बिलां ना म्हणून नळ कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता. सीएम थंय दिता उत्तरां व्हडलीं व्हडलीं फाळां मारता की हर घर नल आनी जल म्हणून. PWD मंत्री म्हणटा उदक खंय सारकें सोडटात ते वता खंय ताची चवकशी करतलो. आनी हे प्लांटा वयल्यान सप्लाय वेवस्थीत जाता पूण उदक खंय वता आनी उदक समज ते दुसरे कडेन खंय वता लोकांक वचना जाल्यार ते ऑफिसराचेर आमी कारवाय करतलेच. आनी हे 20 तारखेच्यान हांव चालू करतलो. 20 ते 30 डिसेंबर म्हटल्यार हे म्हाजे सगळे हेतून विजीट आसतली आनी विजीट हांव कोणाकूय सांगून वचचो ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोरगांवां चडशे BLO एकाच खात्यांतले.
मतदान वळेरेंतली नांवां घाल काड करपाचो घोळ चल्ला म्हणटा ताचेर वेंचणूक अधिकाऱ्यान 8 दिसां भितर रिपोर्ट मागला. वेगवेगळ्या खात्यांतले BLO घालपाचोय पर्याय दिला. मंगळारा वेंचणूक अधिकाऱ्यान सर्वपक्षीय बसका घेतली. बुधवारा सर्वेक आपयल्ले, मात उपजिल्लोधिकारी ना आनी मामलेदारय ना. इशू काडिल्लो संकल्प आमोणकारान. इलेक्शन कमिशनान ऑर्डर दिल्लेली आसा की जे BLOs आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे हेंचे सगळ्यांक रिशफल करचे म्हणून जितले BLO आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे ते एकूच डिपार्टमेंटाचे BLO केन्नाच घेवंक शकना. आमचे BLO जे एका एवरी कॉन्स्टिट्युएंसी इट शूड बी रँडमली एवरी डिपार्टमेंटचे 1-2 जाण 3 जाण अशे एकाच डिपार्टमेंटचे आसूंक शकना. सो ती ताणें ऑर्डर काडल्या. ऑल पार्टी डेलिगेशन जेन्ना इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळ्या तेन्ना सो तेंच्या नजरेक आमी हाडून दिल्लेले आसा इलेक्शन कमिशनाच्या कितें बाबा अशी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन चल्ला म्हणून. पयलींचो जो आमदार मंत्री आसलेलो मिलिंद नायक त्याच्या तेणें कामाक लायलेले ते लोकांक घातलेले आसा. सो हांगा सगळे पार्शियलिटी चल्लेली आसा. BLOs प्रेशराचेर काम करपाक लागलेले आसा. सो तेच्या लागून आमी डेप्युटी कलेक्टराक मारलेले कितें फेर एंड क्लीन सर्वे जावची म्हणून. जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर एक ऑर्डर काडटा मामलेदार तेजे भितर इन्वॉल्व आसा जाल्यार हे दोगी जाण लिवेन ना जाल्यार ही ऑर्डर आमकां ऑल पार्टीक कित्याक आपयल्या आयज 16 तारीख फुडें हेज्या भितर खंय तरी अशें दिसपाक येयलेलें आसा आमच्या प्रेशराचेर आनी हो एक इश्यू जाल्ल्या कारणान इलेक्शन कमिशना कडेन बरयत हेंकां खंय तरी भंय जाल्लो आसा आनी हे कितें आपली कात सांबाळपाक लागून लिगली ते आपूण सारकें रावपाक सोदता ऑन पेपर आपूण सारकें रावपाक सोदता बट ग्रावंडाचेर काम करपाक सोदना. आतां जर फिल्डाचेर तांकां वयपाचें आसलेलें आनी हो डेट दिल्लेली आयची 16 तारीख सकाळची 10 जाल्यार आयज ते कोण प्रेझंट कित्याक ना. BLO सुद्दां प्रेझंट ना, मामलेदार ना, डेप्युटी कलेक्टर ना. सो आमी सगळे जाण BLA हांगा येयलेले तांकां कंपनी करपाक लागून जाल्यार हे पॉलिटिकल पार्टीची फकाणां करपाक सोदता काय आमी बेकार आसा. गोवा फाउंडेशनान केल्ल्या कागाळीचेर सुनावणे उपरांत आतां केंद्रीय उच्चाधिकार समिती मोल्या 3 इन्फ्रा प्रोजेक्टांची पळोवणी करपाक येवपाची आसा. येता त्या जानेवारींत समिती गोंयांत येतली. कागाळीचेर डिसेंबरांत 2 सुनावण्यो जाल्यो. गोवा फाउंडेशन म्हणटा ह्या प्रोजेक्टाक हेर पर्याय आसात. प्रकल्प अभयारण्यांतल्यान व्हरपाची गरज ना. गोवा डेअरीचो मिल्क सप्लाय बुधवारा अडकलो. काणकोण, वेर्णा, पणजे, दिवचले दूद पावलेंच ना. ट्रान्सपोर्टरांनी गाडयो बंद दवरल्यो. लोकांक आनी डेअरीकय 16-17 लाखांचो फटको. 28,000 लिटर दूद पेड्ड्यार म्हूण चॅरमॅनूच सांगता. सरकारान 3 वांगडी समिती डेअरीचेर बसयल्ली तेन्ना डेअरीच्याच स्टाफाची ट्रान्सपोर्टेशन रॅकेटां एक्सपोज जाल्लीं. तातले 2 जाण सस्पेंड. फाल्यां सावन खंय सगळें वेवस्थीत जातलें. अकस्मात आमचे ट्रान्सपोर्टवाले जे आशिल्ले म्हणजे जे मिल्क सप्लाय करपाचे ते ट्रान्सपोर्टवाल्यांनी अकस्मात ट्रान्सपोर्ट बंद दवरलो. सध्या आमचे बिचोले दूध पावलें ना, मागीर वेर्ना पावलें ना, आमचे दूद काणकोण पावलें ना, पणजी पावलें ना. पयलींची MD जी आशिल्ली आमची तिणी एक रिमार्क मारलेलो की थोडे ट्रान्सपोर्ट जे आशिल्ले ती रिसर्वे करची म्हणून. मार्केट जो इन्चार्ज आशिल्लो ताका विचारलें बाबा ही कित्याक केली ना की आमकां थंय सारकें आन्सर मेळना जालें म्हणटकीर आमी ते मार्केटींग इन्चार्ज आशिल्लो ताका ट्रान्सफर केलो आनी तेजी जाग्यार आमी डायस म्हणटा ताका तो चार्ज दिलो. अवघे 2 म्हयने भितर की डायसान तो रिपोर्ट पळयलो की पर डे जवळ जवळ 80 किलोमिटर एकूच कॉन्ट्रॅक्टर आल्यो 3-4 गाडयो ताका मायज पयशे वयताले म्हणून आमी 2 स्टाफाक तातूंतले सस्पेंड केले. आमकां एक डावट आहा की तितूंतले एक स्टाफ आमगेलो की कोण तरी एक कॉन्ट्रॅक्टराच्या लुगार घेवपाक पार्टनरशीप आहा तरी बाबा आयज गोवा डेअरी की ट्रान्सपोर्टवाले अकस्मात हें जावन जवळ जवळ 28,000 लिटर दूद आमचे आयज उरलें. म्हणजे 28,000 म्हळ्यार जवळ जवळ आयज आमकां 16 ते 17 लाख रुपये लॉस जाला. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट.
You're watching Prudent.